सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। सगळ्यांक बरो दीस आवडेता। आज आमी चवथ ह्या विशयाचेर एक निबंध पळोवया। चवथ ही हिंदू धर्माची एक उमेदीची आनी आवडीची परब आसा। भाद्रपद म्हयन्याच्या चवथ्या दिसा चवथ येता। ह्या दिसा देव श्री गणपतीचो जल्मदीस मनयतात। हाका गणेश चतुर्थी अशें म्हणटात। हो दीस केन्नाय ऑगस्ट व सप्टेंबर म्हयन्यांत येता। लोकमान्य टिळकांनी 1893 वर्सा पुणे महाराष्ट्रांत भौशीक गणेश उत्सवाची सुरवात केली। ताणें गणेश उत्सवा निमतान देशा खातीर लोकांक एकठांय हाडले आनी एकवट वाडयलो। श्री गणपती हो संकश्टां आनी दूख पयस करपी देव आसा। तशेंच सूख, यश आनी समृद्धी दिवपी एक बुद्धीचो देव आसा अशें मानतात। खंयच्याय देवाक पांयां पडचे पयलीं गणपतीक पांयां पडटात। लोक गणपतीची मूर्त 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस व 11 दीस पुजतात। भौशीक गणेश उत्सव 11 व 21 दीस आसतात। तये परबे दिसा श्री गणपतीचो आवय बापूय पार्वती आनी शंकराची पुजा करतात। चवथी दिसा श्री गणपतीची मूर्त मखरांत पुजतात। तांच्या माथ्या वयर वेगवेगळ्या फळांची आनी वनस्पतींची माटोळी बांदतात। दिवली आनी थाण्याचे दिवे एक सारके पेटयतात। नेवऱ्यो, मोदक, रोस, वडे, पालेभाजी, खीर, पातोळ्यो अशे जायते जिनस करतात। गणपती मुखार रांगोळी, फुगडी, भजन, आरती अश्यो जायत्यो कार्यावळी करतात। चवथी दिसा चंद्राक पळयनात अशें म्हणटात। निमाणे दिसा लोक वाजयत गाजयत गणपतीची मूर्त देवळांत व थारायिल्ल्या सुवातेर व्हरतात। गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन येयात अशें भुरगे आनी जाणटे व्हडल्यान म्हणटात। भुरगीं खोशयेन सुरसुरी पेटयतात। सगळो वाठार फोगाच्या आवाजान घणघणटा। दुसऱ्या धर्माचे लोक गणपतीची मूर्त पळोवपाक येतात। लोक भजन, आरती करतात आनी सगळ्यांक बरें मागतात। मोरया मोरया म्हणीत लोक गणपतीची मूर्त उदकान बुडयतात। मागीर सगळ्यांक पंचखाद्य आनी फळांचो प्रसाद वाडटात। चवथीच्या दिसांनी सगळ्याक खोशयेचें वातावरण पातळटा। लोक चवथीच्यो वस्तू विकून पयशे एकठांय करतात। इश्टांक आनी सोयऱ्यांक मेळून नातीं वाडटात। तशेंच सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येतात आनी एकवट वाडयतात। अशी धादोसकाय घेवन येवपी चवथीची परब फुडल्या वर्सा बेगीन येवची अशें सगळ्यांक दिसतात। म्हाका चवथीची परब खूब आवडटा। तुमकांय आवडटली अशी आस्त बाळगिता। बरें तर भुरग्यांनो, मेळची फुडले फावट। देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो। देव बरें करूं।